आजी माजी आमदार आनी तांच्या फॅमिलीची मेडिकल बिलां गोंय सरकार विधानसभेंतल्यान फारीक करता। वर्साक कोटी मायज बिलां फारीक जातात। 2012 सावन आतां मेरेन सुमार 5 कोटी 68 लाखांची बिलां विधानसभेन फारीक केल्यात। वर्साक 1 कोटी मायज रुपयांची मेडिकल बिलां। 2012 सावन 5.68 कोटींची बिलां विधानसभे वरवीं फारीक। सगळ्यांत चड बील विष्णू वाघाचें 1.16 कोटी, उपरांत दिलीप परुळेकाराचें एक फारीक बील 33 लाखांचे, फ्रांसीस डिसोजाचे एक बील 23.61 लाखांचे, फ्रांसिसाच्या धुवेचे बील 13.5 लाख रुपया, आदलो आमदार पाणू वासू नायकाचे 24 लाखांचे बील फारीक केलां। गोंय सरकार जीएमसीचेर कोट्यांनी मोडटा, लोकांक आधार जीएमसीचो, मात आमदार मंत्री जीएमसीत पांय दवरिना, ते सरळ चल्ले प्रायवेटांनी। 2012 सावन 110 आजी माजी आमदार फामिलींनी मेडिकल बिलां दिल्यात। 110तले फक्त 10 जाणूच उपचारां खातीर जीएमसीत गेले। जीएमसीत उपचार घेवपी आमदारांत प्रतापसिंह राणे फुडें, अनंत शेट, हरीश झांटये जीएमसीतूच पयलीं येतात। सरकार जीएमसी अपग्रेड करूंक कोट्यांनी मोडटा, आमदारांक जाय प्रायवेट हॉस्पिटलां। आदी दामाव आनी दिवाचो एक आमदार गोंयचे विधानसभेत आसतालो, तांची आनी तांचे फामिलीची गोंय सरकार अजून बिलां फारीक करता। दोतोर जीवनबाई प्रभाकराचे 6.57 लाखांचे बील फारीक केलां। सगळ्यांत मोठी बिलां अजून येवपाची आसात। सरकारांतले मुखेल 4 मंत्री सध्या दुयेंत आसात आनी गोंया भायर तांचेर उपचार चल्ल्यात। ती बिलां अजून विधानसभेत आयिल्लीं नात। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंत, मुंबय अमेरिकेत उपचार। 5 जूना सावन वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार कोकिलाबेन हॉस्पिटलांत एडमीट। शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजाचेर मुंबय उपचार चल्ल्यात। सुदिनाचेरूय सर्जरी जाल्या, ताचेर मुंबय उपचार चल्ल्यात। कार्लोसाची भलायकी हाल्ली, मणिपाल जीएमसी केरळा मेरेन उपचार। इजोदोर फर्नांडीसूय दुयेंत, मणिपालांत एडमीट आशिल्लो। गोंयचे विधानसभेत कितलो तेंपूत जाले आमदार मंत्र्याक दुयेंसांचें गिराण लागलां। ह्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांची मोठी बिलां अजून सरकाराक पावपाची आसात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।